कुडचडे बस स्थानकार धड सुवातेचे तकटे लायिल्ले ना, हाका लागून प्रवाशांक त्रास जाता। नव्यान येवपी प्रवाशांक खंयची बस खंय वता तें कळना। प्रवाशांची गैरसोय जाता। बस स्थानक नवे बांदपा खातीर बिल पास जाल्लें आसा, पूण अजून कामाक सुरवात जाल्ली ना। तशेंच पार्किंगा खातीर योग्य सुवात ना। नवे बस स्थानक जावच्या पयलीं निदान आसा तें तरी बस स्थानकाची सरकारान दुरुस्ती करची अशी मागणी तांचे थळावे करतात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमचे कुडचडे एक फामाद अशें शार आनी ह्या शारांत आमचो बस स्टँड आसा आनी एक नवो बस स्टँड कुडचड्यार जावपाचें आसा अशें आमकां आयकुपाक आयलां। एक बरी गजाल आसा, पूण कुडचड्यार सद्या जो बस स्टँड आसा ह्या बस स्टँडाचेर जी बसीची येरादारी जाता ताका सारके नेम प्लेट्स किंवा बोर्ड्स अशें कांय दिसना की खंयची बस खंय वतली हें आमकां हांगा येतकीर समजना। हांगा एक एनावन्समेंट जाता जे कदंबाचें चालू आसा, कदंबाची बस येतली, अमक्या प्लॅटफॉर्माचेर येतली अशें आमकां आयकूंक येता। 7:10 सुटपाची मोले बस नंबर 89 प्लॅटफॉर्म नंबर 2 उबी आसा। देव बरें करूं। पूण तो प्लॅटफॉर्म नंबर 1 खंय आसा, प्लॅटफॉर्म नंबर 2 खंय आसा, खंयची बस येतकीर ती खंय वतली हें कळपाक हांगा मार्ग ना। आमकां पॅसेंजरांक हांगा बस स्टँडाचेर येतकीर खूब आडखळीचें जाता की खंयची बस खंय वचपाची, की बाबा अमकेच कडेन वचपाची, सांग्यार वचपाची बस खंयची, मडगांव वचपाची बस खंयची, कुळ्या वचपाची बस खंयची हें सारकें डिमार्केशन हांगा केल्लें ना। ती नेम प्लेट बसीचे खंय खंय वयता, खंयच्या जाग्यार वता हें बस स्टँडाचेर लावप हें खूब गरजेचें, कारण नवे पॅसेंजरूय हांगा येतात तांकांय कांय समजना। संवकळीचे जातकीर कांय अडचण कमी प्रमाणांत येता, पूण नवे जे पॅसेंजर वेगवेगळ्या गांवांतल्यान हांगा येता त्या लोकांक खुबशे त्रास जाता। तेन्ना जाता तितले बेगीन ह्या बस स्टँडाचेर नेम प्लेट्स खंयच्या खंयच्या शारान बस खंय खंय वता हें लावप खूब गरजेचें आसा, जेणे करून हांगच्या पॅसेंजरांक एक बरी सवलत मेळटली आनी येरादारी सुरळीत जातली। हांगसर तेंचे सारके तांकां एक परिस्थिती निर्माण जाता की खंयचे बसीर वचपाचें हें तांकां कळना म्हणून। आनी कांय जे पयसल्यान नेत्रावळी सारक्या शिरोड्या फोंडा ह्यो बसी आसा न्हू त्यो सारके एक लायनी सारक्यो आसनात। जे बोर्ड आसा न्हू ते सारके एकय बोर्ड ना हांगा आनी हेची परिस्थिती दैनीक चलयडी आसा। आनी जे वादळ फाटल्यान येता त्या लोकांक पब्लिकाक जेंचे त्रास चलयडी जातात। कितले वर्सां जालीं बस स्टँड तसो आसा आनी ताका लागून हांगाची प्रवाशांची सामकी गैरसोय जाता। तश्यो हांगा ज्यो लायटी घातल्या, परत जाय पळय लायटी इन्स्टॉल केल्या, पूण त्यो केन्ना पेटना आनी फाटले 2 दिसान खंय हांगा चोरयोय बी जाल्या। पण सेक्युरिटी ना हांगा, कांय ना। परत पार्किंगाचो प्रॉब्लम आसा, पार्किंगा हांगा कोण पळोवपाक येना, लॉक मारतात। पूण हांव कितें म्हणटा, बस स्टँड पास जाला खंय, बस स्टँड जाता तेन्ना जावं न्ही, पूण सद्या तरी हांगा जें पळय कितें चल्लां म्हणजे तें ताका ताजी कितें तरी तोडगा येवपाक जाय। ते बोर्ड्स बी जे ना ते ताबडतोब बसोवपाची हें करपाक जाय, तेंच्यांनी बसोवपाक प्रयत्न करपाक जाय।